मोगा विशयन चित्रण करतात मोगा विशयन स्वप्नां आशयतात हे जोडे तांच्या मोगाचें वर्णन कशें केलां हें सुबेत पद लिखलां बाब एंटनी तावरून आनी हांगासर हें पद गावूंक फुडें येता बाय प्रिती लोपेज संस्थेच्या माणसोबाण संस्थेच्या पंगडान तिणें एक पोटी हांगासर गायलां सांगत सोद कार्यांत टॉप 10 ती पावल्ली ही कीर्त तिची जावन आसा एक 2 ताळयो तिका दिया खंडीत जावन सोद कार्यांत तिणें भाग घेतला आनी टॉप 10 पावचें सादारण साहस न्ही एका परबायचो ताळो तिका देवान दिला आनी तिका हांगासर सांगत येता बाब रॉनी क्रास्ट फुडलें पद आसा यू मोग यू ये तुम गोपाल मुझे घेऊन तुझी बघना ये मोग ये तू जिनिये मुझे जीविताचे घेऊन स्वप्ना ये मोग ये तू गोपाल मुझे घेऊन तुझी बघना ये मोग ये तू जिनिये मुझे जीविताचे घेऊन स्वप्ना बियाचना का कावजेन गीता कोणाची परवाना संसार केलो सोबीत मोगा आम्ही दोघं मिळताना आम्ही दोघं मिळताना आम्ही दोघं मिळताना आम्ही दोघं मिळताना ये मग ये तू गोपाल मुझे घेऊन तुझी बघना ये मग ये तू जिनिये मुझे जीविताची घेऊन स्वप्ना ये मोग ये तू गोपाल मुझे घेऊन तुझी बघना ये मोग ये तू जिनिये मुझे जीविताची घेऊन स्वप्ना बियाचना का कावजेन गीता कोणाची परवाना संसार केलो सोबीत मोगा आम्ही दोघं मिळताना आम्ही दोघं मिळताना आम्ही दोघं मिळताना आम्ही दोघं मिळताना केसांनी तुझ्या पाल्ले मोनाक मुझ्या निळशे दोळ्यांनी तुझ्या रोंबले काळजान मुझ्या मोठ्या उतरांनी तुझ्या बांधता संसार मोगा लग्न बांधात केन्ना वर्षी घरांत तुझ्या घडये घडये रूपने बदलून पुन्हा टोपच्या तू सन्या सूर्य तू मुझ्या बंगले कसताना तुझ्या काय परवाना ये मोग ये तू गोपाल मुझे घेऊन तुझी बघना ये मोग ये तू जिनिये मुझे जीविताचे घेऊन स्वप्ना ये मोग ये तू गोपाल मुझे घेऊन तुझी बघना ये मोग ये तू जिनिये मुझे जीविताचे घेऊन स्वप्ना बियाचना का कावजेन गीता कोणाची परवाना संसार केलो सोबीत मोगा आम्ही दोघं मिळताना आम्ही दोघं मिळताना आम्ही दोघं मिळताना आम्ही दोघं मिळताना
मनातली चिंतना काळजा तू सांभाळारा तर बिरा कित्येक मोगा ओ आमचं लोक असताना गीत सांगात मुझ्या जिनीत जामोगा मुझो असलो संत बिरांत येत गोपात बार्या संसार नवो ये मग येतो गोपान मुझ्या घेऊन तुझी बघना ये मग येतो जिने मुझ्या जीविताची घेऊ सपना ये मग येतो गोपान मुझ्या घेऊन तुझी बघना ये मग येतो जिने मुझ्या जीविताची घेऊ सपना बियाचे रागा कौशेन गीत कोणाची परवाना संसार केलो सोबीत मोगा आम्ही दोघं मिळताना आम्ही दोघं मिळताना आम्ही दोघं मिळताना आम्ही दोघं मिळताना ये मग ये तू गोपाल मुझ्या घेऊन तुझी बघना ये मग ये तुझी ये मुझ्या घेऊन घेऊन सपना ये मग येतो गोपान मुझ्या घेऊन तुझी बघना ये मग येतो जिने मुझ्या जीविताची घेऊन सपना बियाचे रागा कौशेन गीत कोणाची परवाना संसार केलो सोबीत मोगा आम्ही दोघं मिळताना आम्ही दोघं मिळताना आम्ही दोघं मिळताना आम्ही दोघं मिळताना हो कुमळा रसोत्तो असोचे ऐकी बरें जालें दोगांय पळयतात जागृत करा काल्याक आसल्या तुमी आदी नाडांत या हळ्ळेंत पायजाणाचो आवाज या किणकुळ्याचो आवाज जालो तर थंयसर बैलाच्यो गाडयो येताले म्हूण समजतालें गे म्हज्या आनाक आनी कळीत आसा आमचे मलगडे आन आमी पुरा हळ्ळेकार तशेंच म्हणचे आन आनी म्हणून आन माय पूण आजकाल वेदीचेर एक चली पायजाणां पासून नाचत जाल्यार ती एक सुबीत नाचता म्हणून आमकां कळोवन येता पूण अशेंच एका चलयेच्या पायजाणाच्या आवाजाक एक सोलो तिच्या मोगार पडला असलें एक सुबीत पद हांगासर बाबा एंटनी तावरून लिखलां गायतात बाबा एंटनी आनी बाय संगीता बालचंद्रा आनी हाका संगत दितात नाचोबण आनी ह्या पदाचे कोरियोग्राफी केल्या बो फमाद अबिल डिक्रूस पैजण गो पैजण अगं तुझी पैजण भोवती म्हज्या वाचताना कळस भितर किणकिणा समजना रे समजना अरे छेडे समजना संगीत उभे असताना आणि जमारता उठणा पैजण गो पैजण अगं तुझी पैजण भोवती म्हज्या वाचताना कळस भितर किणकिणा समजना रे समजना अरे छेडे समजना संगीत उभे असताना आणि जमारता उठणा पैजण गो पैजण अरे छेडे समजना गदे मेरे मेळटाय म्हाका सदांय पंत्यार मोग आमच्या मोग मेळटा पचवेतणार सदाय म्हाका राखून राखताय वळा देगेर म्हाका तुका मेळटा उदक वच्चे निबार गदे मेरे मेळटाय म्हाका सदांय पंत्यार मोग आमच्या मोग मेळटा पचवेतणार सदाय म्हाका राखून राखताय वळा देगेर म्हाका तुका मेळटा उदक वच्चे निबार गदे मेरेर बसोन वळा देगेर मेळोन मोगाचो तो मुंग फुटलो आमच्या काळजान पैजण गो पैजण अगं तुझी पैजण भोवती म्हज्या वाचताना कळज भितर किणकिणा समजना रे समजना अरे छेडे समजना
पैजण ग पैजण अरे चढे समजना दवी साडी नेसून फुलं माळोन माथ्यार राखून सके नगरची मोदी बोटात तयार असा तुझे सवे सोबत सुटार करीमाणी सोबत तुझ्या रित्या गळ्यार दवी साडी नेसून फुलं माळोन माथ्यार राखून सके नगरची मोदी बोटात तयार असा तुझे सवे सोबत सुटार करीमाणी सोबत तुझ्या रित्या गळ्यार बोटा पोती घालून अंगार साडून सोडू बेगीन सवी मान्या मोगा मुकलं पुढार पैजण ग पैजण अगं तुझी पैजण भोवती मुझ्या वसताना कर्ज भितर किंकिणा समसना रे समसना अरे चढे समजना संगीत उभे असताना काळी समात उडकणा पैजण ग पैजण अगं तुझी पैजण भोवती मुझ्या वसताना कर्ज भितर किंकिणा समसना रे समसना अरे चढे समजना संगीत उभे असताना काळी समात उडकणा पैजण ग पैजण अरे चढे समजना देव बरें करूं नाच बाण तुमकां हांव हांगासर आमी मान करूं आशेतां मिस्टर अरुण पालिमार दायको तुमी आसा जाल्यार हांगासर वेदिक येवन गौरव स्विकार करूंक विनंती आसा सांगदस मिस्टर रेमी लोबो पानीर तुमी ह्या तुमच्या कुटुंबाचे कोणी आसता जाल्यार दया करून फुलांतरो घेवंक विनंती आसा सांगदस मनेस एलायस फर्नांडीस फोर विंड्स हाचे प्रोपरायटर दया करून तुमी आसा जाल्यार हांगासर फुडें येवचें आनी सांगदस मनेस जोसेफ मतायस दयकर आसा जाल्यार रोणीक रास्ता तोन फुलांचो तुरो घेवंक तुमचे लागीं विनंती आसा कित्याक ह्या संगीत संजेक तांणी भरपूर सहकार दिला ह्या सकड गणाच्या व्यक्तींक आमी दोन ताळयो दिवन आमी स्वागत करया हांगासर हांव वळो करून येवंक आशेतां केदाळाई हांगासर संगीत गायतेले मुखार गायतात पूण फाटल्यान आसलेले तांची वळख जळख मेळना पूण ह्या संगीतकारांची वळख दिवंक हांव हांगासर खूब संतोश पावता भोव अपुरबायाचे संगीतकार हे वेदेर आसात तांकां एक दोन ताळयांचो आवाज दिवया पयल्यान पयले ह्या म्हज्या बगलेन हांगासर आसा बेस गिटार बास गिटार खेळटा मिस्टर जनम ओबेल विजय तांकां आमी देवरे करूं म्हणटा आनी संगत हांगासर लीड गीत ड्रम्स आनी रिदम पॅड खेळटा तो जावन आसा मिस्टर राजेंद्र एम कारकळ बाबली म्हणून तो भोव नवार्थीक तो आसा सबार संगीत कार्यांनी ताणें भाग घेतला आनी संगत हांगासर कीबोर्ड खेळटा मिस्टर राजेश्याम कारकळ तांकांय आमचे ताळयांचो आवाज आनी संगत आमचो एहर रेहमान कोंकणींतलो भोव सोबीत तो जावन आसा संजय रॉड्रिक्स विजय वय आनी सांगत हांगासर लीड गिटार खेळटा मिस्टर अरुण डिसोजा बचपे ह्या सक्कड संगीतकारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आयचे संगीताची सांज तुमच्या मिनतेन हांगासर परजळ्ळ्या देखून आमच्या समाजाचे अपुरबायेचे तिखते आसात वेगवेगळ्या भासांनी ते गायतात हांगासर आमच्या कार्यांक सभार सहकार दितात ह्या सकड संगीतकारांक आमच्या ह्या सुनामी पंगडाच्या नांवान हांव चेपे उखलतां जुडबाब ए जुडबाब ओ अरे हांगासा आवाज आयकता दिसना हो हांगासा कसो आहे बरो आसा हॅपी इस्टर जीव पळयतना बेन दिसता वय हॅपी स्टार भारी टेन्शन आला आज कोण हांव तो कित्या ओडो लावानी तूं थंय वयल्या सालांत आमचे कॅन्टीनान माणसो बनाचे सकयल हां तंतू बन्स घेताना एकलो लंब मेळ्ळो पळय तुजे बन्स घेताना आवाज कितें उठलो तुजो ಗೊತ್ತು ನಾ ಬನ್ಸ ಪುಗ್ಲೋಗಿ ಮನ हा वय ओके ಬನ್ಸ ಗತನ तो लंबेकलो मेळ्ळो पळय कोण तो फ्लॉइड काशिया एमसी बरो एमसी तो वय वय फ्लॉइड काशिया केदाळे म्हणजे वय आमकां वय सुदार कोत्ता म्हाका वय वय तो इल्लो टेन्शनार आसलो कित्या कित्या म्हळ्यार परवा पळय ताच्या गर्लफ्रेंडाचो बर्थडे गे
ताज्या गर्लफ्रेंडचं बड्डे तुका गेल्या तकली म्हणून साहेब तुका एंगेजमेंट झाला नाही आणि कोणी पळय नाका ताका म्हणना ताचो ताका गिफ्ट दिजे म्हणून टेन्शन राहिलो खालें गिफ्ट काले ಗೊತ್ತು ಅದೆಂತ ಗಿಫ್ಟ್ दिजे ಕೈ खाल्याक तू संजयचे नंबर दिवन सोड ना तो दिता तो बरोबर गळ नितळ संजयचे नंबर होय दिवन सोड तू ताचे पळ्या कसं दिसता पळ्या कोण हो हो काल जालें सगळे दिसाने राव हें काही आज काही एमसी म्हणे आले की ना 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 एमसी ना म्हळ्यार पयशे घरच्यान फुल्ल बिजी हो म्हणना सो थंय नाही जॅकेट ಗೊತ್ತಾ तुका वय गोता बरें सुबिता मोदीची मोतीची होय बिल्डिंगार कान गेले तू म्हारग आताय बोर तें कितला की करोडांक गेल्या तुजी जॅकेट मोदीची म्हणून म्हारग आहे ना 50 दिले 50 काल रुपये की 1000 व्हेरी गुड हा टी शर्ट ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ वय ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನಡಲ್ಲ ऑस्ट्रेलिया हा हा 10000 10,000 कितले 10,000 हा त्याच्या उपरांत जीन्स पॅन्ट अमेरिकाचे अमेरिकाचे होय कळटा 8000 बरें हा काले 8000 8,000 होय. अप्पो आणि शूज असतात पळे वय लंडनचे अप्पो 12000 दिले आत 12,000 कितले 12 हा आणि बेल्ट पळे बेल्ट आयर्लंड असो उकुल बेल्ट हा पुरो कितले होता साहेब कितले 5000 तुझी कर्म 5,000 ते पहिले पॅन्टाचे झिप घाल साहेबा हा त्या सेंट्रल मार्केट मुखार 10 रुपयाची चड्डी दिसता तुझी तांबडी शेख देवरे करू रोशन अप्रभायाचे हे जोक्स ताणेच लेखल्यात रोशनाक एक 2 ताळी असा वास संजेच्या प्रशांत वातावरणांत फुलां बागेंत एक सोलो एक गुलो घेऊन सोपण येता आणि आपली बोगणां सगळी त्या गुलाबाच्या पाकलेचेर तो कांत येता